बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावे आमेन. आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सोबी आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मोगाळ भावा भयणीनो, आयज आमी जेजूच्या भोव पवित्र नांवाची परब समोर उमतांव आनी आयच्या सेवा धर्माचो विशय जेजूचें नांव सोडयता मानून घे. जल्माच्या 8 दिसां उपरांत जेजूची सुनोत करच्या वेळार देवदूतान कळीत केल्ल्या प्रमाणे जेजू म्हूण ताका नांव दिलें. जेजू ह्या नांवाचो अर्थ म्हणल्यार सोडोवपी. हेंच नांव भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरान उदेंतीक परगटलें आनी सोडवणेचो संदेश पयस पयस पावयलो. जेजूच्या भोव पवित्र नांवा उदेशी आमची सोडवण जाल्या म्हूण वळखून घेवया आनी आमच्या उतरां आनी कन्या वरवीं ताचें पवित्र नांव परगटुया. मोगळ बाबा भयणीनो, देवान आमची इतली काकलूत केली की ताणें आपल्या एकल्याच मोगाच्या पुताक आमचे खातीर ओपून दिलो. ताचो पूत जेजू आमकां सोडूंक आयलो. सोडूंकूच न्हय, ह्या संवसारांतल्या आमच्या जिविता उपरांत आपले बरोबर सासणाच्या सासणांक जिवी आमकां दवरूंक ताचो पूत जेजू खुर्सार आमचे खातीर मेलो. पूण मेलेल्यांतलो पुनर्जीवन जावन सासणाच्या सासणांक तो जिवो आसा आनी आमकां सगल्यांक ताचेर बाबात दवरून जियेतल्यांक सासणाच्या सासणांक तो जिवो दवरतलो म्हूण आमकां आस्वासन दिता. हे मिसाचे सुरवातेकूच ह्या आमच्या मोगाड देवाड आमी केल्ल्या पातकांचो उगडास करुया. सगळ्या पातकांची दूख धरुया. देवाचें बोगसुणें मागुया. एकामेकाक कोणूय भाशेन आमी दुखयल्यान जाल्यार तांचेय लागीं काल्तिकायेन बोगसुणें मागुया. आनी सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर्वपोत विधार देवाक आनी तुमकां बाबां भयणीनो म्हजो गुन्य हांव उच्चारून सांगता. मोनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सरून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवंत सदांच आंकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबां भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्वपोत विधार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. आमेन. Hallelujah.
kalut kor Somia kalut kor Somia kalut kor आमची दोरेकल्याची खसकी ते सवा ओगेपणान देवा मुखार दवरुया आमच्या गोरब्यांक आमच्या सेंट विन्संट पॉल संस्थेक गोंयचे विन्संटीन संस्थेक आमच्या दोरेका फिरगोजांत आसलेल्या दोरेका विन्संटीन कॉन्फरन्साक देवाच्या हातान घालुया देवाचे भरपूर आशिर्वाद आमचेर दोरेकल्याचेर आमी मागुया प्रार्थुया प्रितीच्या बापा जेजूच्या बो पवित्र नावांक आमी मान दिता आनी त्या नांवान तुवें आमची सोडवण केल्या देखून आमी तुका दिन वाचता ह्या जिवितांत ताची गोडसाण चाकून दादोशी जावंक आनी स्वर्गार तुज्या आमच्या बापाच्या घरा ताणें बासायलोली ह्या संतोसाची संपूर्ण बोरती सोडूंक आमकां पावय म्हूण आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवत चलयता सासणांच्या सासणांक Amen. वाग्योंत जुवांवांचे पयले चिटी वेलें वाचप प्रितीच्यानो देव प्रमाणीक म्हूण तुमी जाणोत तर हें खरें म्हूण समजात की जांचें जिवीत प्रमाणीक तीं सगळीं ताचे तावन जल्मल्यांत पळयात बापान आमचो केदो व्हडलो मोग करून दाखयलो देवाची भुरगीं म्हणून ताणें आमकां फावो केलें कित्याक आमी खरेंच ताची भुरगीं ताका ओळखूंक ना देखून संवसार आमकांय ओळखना म्हज्या मोगाच्या भुरग्यांनो आतांच थावन आमी देवाची भुरगीं पूण फुडाराक आमी कितें जातोल्या तें आजून पर्यान उगडापें जालें ना पूण ज्या दिसा तें उगडापें जातोलें त्या दिसा आमी ताचे सारकीं जातोल्या कित्याक जो आसा तसोच आमी ताका पळयतल्या हाची आमकां खात्री आसा जसो जेजू निबेल शुद्ध तशी ताचेर हो बोरवांसो दवरून आसात तीं सगळीं आपुणूय निर्मळपणान जियेतात जो कोण पातक करता तो समोर्तीक पाठ करता कित्याक पातक म्हणल्यार समोर्तीक पाठ करप तर आमची पातकां काडून उडोवंक तो आयलो आनी ताका कसलेंच पातक ना म्हूण तुमी जाणात ताचे सवें रावता तो मनीस पातक करिना पूण पातक करता ताणें ताका पळोवंक ना आनी ओळखूंकूय ना देवाचें उतर हें आमचो जबाब शेकांत शेक प्रितुमीचेर देवाची सोडवण फांकली सगळीं म्हणुया शेकांत शेक प्रितुमीचेर देवाची सोडवण फांकली सर्वेस्पराक रोचून गाव नवें गीत सुंदर सोबीत
ताणें केल्लीं ओचोऱ्यां उजव्या हाताच्या बोलान आनी पोवीत बावल्यान जोयत व्हरून सोडवून दिली. जबाब: शेकान शेख प्रितुमीचेर देवाची सोडवण फांकली. शेकान शेख प्रितुमीचेर देवाची सोडवण फांकली. आख्खी पृथ्वी गोनगोनान सर्वेस्पराच्या मानाक खुशाल गितां गोडून गाव. आनंदाचे उल्हास सोड. जबाब: शेकान शेख प्रितुमीचेर देवाची सोडवण फांकली. किनोऱ्यो हातान दवरून वेगवेगळीं वाजोंत्रां घेवन सर्वेस्पराक गितां गाव. तुतुऱ्यो शिंगां वाजोवन सर्वेस्परा रायाची तोणतोणीत वाखाणणी कोर. जबाब: शेकान शेख प्रितुमीचेर देवाची सोडवण फांकली. शुभ वर्तमानाक सगळीं उबी रावया. सोब मनीस जालो आनी आमचे मोदें जियेलो. आपणाक मानून घेतोल्या सोमेस्तांक देवाची भुरगीं जावचें ताणें देणें केलें. Sorvespo तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. जेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शिवोतोमान. मोहिमा तुका सोम्या. दुसऱ्या दिसा जुआवान जेजूक आपणाशी येता तो देखलो आनी म्हणलें, पळयात हो देवाचो मेंढरो, संवसाराचे पाप काडटा तो. हाचीच खबर सांगून हांवें तुमकां अशें म्हणलां. म्हजे उपरांत कोण एकलो येता, पूण म्हजे आदीं तो आसलो देखून तो म्हज्याहून व्हड. हांवूच ताका ओळखो नासलो, पूण ताची ओळख इस्रायलाक दिवंक हांव उदकांत स्नान दीत आयलां. आनी जुआवान अशी गवाय दिली. पारव्याच्या रुपान स्वर्गांतल्यान आत्मो देंवलो आनी ताचे तालो तो हांवें देखलो. हांवूच ताका ओळखो नासलो, पूण जाणें म्हाका उदकांत स्नान दिवंक धाडला ताणें म्हाका म्हणलें, जाचेर तूं आत्मो देंवलोलो आनी तालोलो देखशी तोच पवित्र आत्म्यान स्नान दितलो. हें हांवें देखलां आनी हो देवाचो पूत म्हूण हांव गवाय दितां. जेजू क्रिस्ताचें शिवोर्तो महान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगळ भवन भुयिनीरो, आदल्या खोरांत इसेरेसाच्या पुस्तकांत देव हो संदेश आमकां दिता. यू आर प्रेशियस टू मी एंड आय लव यू. यू आर प्रेशियस टू मी एंड आय लव यू. तूं म्हाका मोलादीक, हांव तुजो मोग करता. तूं म्हाका मोलादीक, हांव तुजो मोग करता. आनी फुडें मोगाचे भाव भयणीरो,
त्या वेसोरांत आमकां ही उतरां मेळटात की देव आमचो इतलो मोग करता की देव आमचे खातीर कितेंय सोडूंक तयार आसा. इतलो आमचो मोग करता की तो आमचे खातीर कितेंय सोडूंक तयार आसा. आपल्या मोगाच्या पुताक जेजू क्रिस्ताक जो सदांच ताचे सांगात आसलोलो ताका पासून तो आमचे खातीर सोडून दिता कित्याक आमी देवाक मोरादीक. हे सोत मोगाच्या भाव भयणीनो आमी सदांच आमच्या मोरान दवरून जियोंक जाय. देव बाप आपल्या पुताक ह्या संवसारांत आमचेच खातीर धाडटा, आमचे खातीर खोस्ट सोसूंक, आमचे खातीर कुर्सार मरूंक आनी कुर्साचें मरण मेल्या उपरांत जेजू पुनर्जीवन जावन स्वर्गार चडलो आनी सासणाच्या सासणांक जिवो आसा त्या जिव्या जेजूच्या सांगात आमी सदांकाल जिवी आसूंक. मोगाच्या भाव भयणीनो ह्या दिसांनी आमी जेजूच्या जल्माची कुशालकाय समोर उमथा. जेजू मनीस जावन ह्या संवसारांत आयलो, आंकवार मारये वरवीं जल्मलो. ह्या जेजूचो आज जल्माचो 8वो दीस कसो आमी समोर उमथा. आनी जेजू जल्मतकूच 8व्या दिसा मोगाच्या भाव भयणीनो जेजू म्हूण नांव ह्या भुरग्याक बापाच्या पुताक आंकवार मारये वरवीं जल्मल्ल्या बापाच्या पुताक दिलें जेजू. हें नांव मोगाच्या भाव भयणीनो बापानूच बोडव्या गाब्रेला वरवीं संदेश बागेवन जुजेक दिवन बासायले. जेजू म्हूण नांव दिवंक बापाचीच खोशी. आमी मोगाच्या भाव भयणीनो बावतिज्म घेवंक आमच्या भुरग्यांक हाडटा तेन्ना यादनीक आमचे लागीं विचारता तुज्या भुरग्याक तूं कितें नांव दिताय आनी आवय बापूय आनी पोदून मोदून हे भाशेन नांव कितें दितात तें सांगतात. आपल्याक जाय तसलें नांव आपल्या भुरग्याक दितात आनी ह्या भुरग्याक उपरांत बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी पवित्र स्नान दिवन त्या भुरग्याक जेजूच्या गुडाट कुडीचो सांदो करतात, पवित्र सुबेच्या एकवटांत भितर काडटात. हो भुरगो हे भुरगे मोगाच्या भाव भयणीनो त्या दिसा साकून पवित्र जाता, देवाचो पूत आनी दूत जाता आनी स्वर्गाचे दायजी जाता. आमी सगळीं हांगासर जमलोलीं जेजूचेर भावार तेवतात तीं आमी सगळीं मोगाच्या भाव भयणीनो पवित्र आमी बापाची पूत आमी बापाची दूत आनी आमकां मोगाच्या भाव भयणीनो जेजून आपल्या कोश्टा मोरणा वरवीं आनी आमकां दिलेल्या बावतिस्मा वरवीं सर्गीचें दायज तयार करून दवरलेलें आसा. मोगाच्या भावांनी भयणीनो जेजू देवाचो पूत सोडयता ही परब आमी आज समोर उमता. जेजूच्या पवित्र नांवाची परब पवित्र सभा समोर उमता. जेजू म्हणल्यार हाजी समजणी नांवाची समजणी म्हणल्यार मोगाच्या भाव भयणीनो सोडोवपी. हें सुरवातेच्या उतरांनी आमी आयकलां. जीजस सेव्स. जीजस सेव्स. कोणाक सोडयता? जी कोण ताचेर विस्वास ठेवतात, ताचेर भावार ठेवतात, ताच्या एकवटान जियेतात तांकां तो सोडयता. सगळ्या पातकांतली सोडयता, तांकां पातकांची मोक्षणूय दिता. आनी हेर कसलेय तरेचे बांदपास तांच्या जिवितांत आसात जाल्यार त्या बांदपासांतली तो तांकां सोडयता. मोगाच्या भावांनी भयणीनो आयच्या पयल्या वाचपांताची खबर आमी आयकल्या. जी कोण जेजूच्या एकवटान जियेतात तांचे सगळें पातोक ना.
जर आमी ह्या संवसारांत बागेवनपणी जिवंक सोदतात जाल्यार देवाचे उतर आमकां आज सांगता जेजूच्या एकवटान जियेयात. जेजूच्या एकवटान जियेतल्यान पातकां धाडूंक जायनात, तांकां जेजू पातकांतली सोडयता. मोगाच्या भवानी भयणेनो, आजच्या शुभ वर्तमानांत जुआंव बावतिस्त जेजूक दाखोवन म्हणटा, ओ तो देवाचो मेंढरो, संवसाराचें पाप काडटा तो. ओ तो देवाचो मेंढरो, संवसाराचें पाप काडटा तो. मोगाच्या भवानी भयणेनो, जेजू देवाचो मेंढरो बापान आमचे खातीर एक बोली कसो वोपूंक दिलोलो. होच तो देवाचो मेंढरो आमच्या हालदारार दर एका मिसाच्या बलिदानांत हाजीर जाता तो. होच तो देवाचो मेंढरो जो आमकां देवाच्या उतरांतल्यान अणभवूंक मेळटा तो. हो देवाचो मेंढरो मोगाच्या भाव भयणीनो आज जिवो आसा. आमचो सोमी जिवो आसा, आमचो सोडवंडार जियेता. जोबाच्या पुस्तकान मोगाच्या भाव भयणीनो देवाचे उतर आमकां सांगता, माय लॉर्ड रिडीमर लिव्स. And my Lord Redeemer Jesus Christ, who saves me, is alive, he lives. हे सोत मोगाचे भाव भयणीनो, आयचे परब आमकां खरीत भाशेन आमच्या जिवितांत जिवें दवरूंक आपयता. Is Jesus alive in your life? जर तर कसलेय तरेच्या बांदपासान तुजें जिवीत आसा जाल्यार जेजू उलो मार. सायबा तूं म्हजो सोमी, म्हजो धोनी म्हूण ताका उलो मार. जेजू तुका त्या बांदपासांतलो सुटयतलो. तुज्या घोराब्यान कसलेय तरेचे वायट आयलोले आसा, उदृश्ट आयलेले आसा, भुरगीं पयस गेलेलीं आसात, घरांत शांती सोस काय ना, घरांत वायटोव्यान जर तर चपको मारलेलो आसा जाल्यार जेजू घोराब्याचो धोनी कर. जेजू तुजो घोराबो सुटयतलो, सोडयतलो. जेजू थंयसर कोणी आतां ना, ताका परतून तुज्या घोराब्यांत हाडून तुज्या घोराब्याचो धोनी कर. तुका आनी तुज्या घोराब्याक जेजू सोडयतलो. घोडे तुजी घरचीं तुका सांडलोलीं जाल्यात, घोडे तूं घरच्यांक सांडलेलो जालोलो आसाय, घोडे तुजें जिवीत देवाच्या एकवटान तूं जिवंक ना, पूण आतां जावन आसा वेळ परतून त्याच जेजूक आमच्या जिविताचो, आमच्या घोराब्याचो धोनी करूंक आनी आमच्या घोराब्यांक मोगाच्या भाव भयणीनो जेजूंत एके भाशेन जेजूक थंयसर धोनी करून आमचे घोराबे सगळ्या वायटांतले सोडूंक. कोणाक पेखवणी जाय जाल्यार जेजू पेखवणी दिता, उलो मार ताका. जेरकेक आसलेल्या कुड्ड्यान मोगाच्या भाव भयणीनो जेजूचो आवाज आयकून, जेजू थंयसरल्यान वेता तो आयकून ताणें जेजूक भावार्थान उलो मारून म्हणलें, दाविदाच्या पुता मुची काकलूत कर. हो उलो भावार्थाचो उलो, हो उलो काळजाचे खोलायेक साकून मारलेलो उलो. हो उलो मोगाच्या भाव भयणीनो आयकून आसतना जेजू रावना. जो तर आमी हे भाशेन जेजूक काळजाचे खोलायेक साकून उलो मारलो जाल्यार जेजू जेरोल आमचो उलो आयकतलो आनी आमकां पेखवणी दितलो. जेजूच्या उसव्याक खुर्सार मारलेलो चोर आसलेलो, त्या चोरान मोगाच्या भाव भयणीनो आपूण चोर, आपणेन वायट केलां, आपूण पातकी म्हूण ओळखून घेतलें. जेजूचेर ताणें नजर मारली आनी जेजूक म्हणलें, जेजू पातशायपणान तूं येताय तेन्ना म्हजो उगडास कर. पातकी तो आसलो, पातकाची दूख धरून जेजूक उलो मारलो आनी जेजून मोगाच्या भाव भयणीनो त्याच वेळार ताका बोगशिलो. कित्याक जेजून ताका म्हणलें, आज म्हजे बरी तूं वैकुंठांत आसतलोय. मोगाच्या भवानी भयणीनो होच उलो आमी पातकी जेजूक मारुया. सायबा हांव पातकी म्हजी काकलूत कर.
सायबा वैकुठान तूं येता तेन्ना मोसो उगडास कर. जेजूचेर आमची नदर पडटा तितले पावटी मोगाचे भाव भयणीरो आमच्या काळजांनी जेजूचेर भावार्थ वाडून दी. ह्याच भावार्थान मोगाचे भाव भयणीरो आमच्या काळजांतल्यान हे मागणे उपसोवन दी आनी जेजूक मोगाच्या भाव भयणीरो जेजूच्या कानार तें सादून दी. जेजू आमकां कसलेय तरेच्या पातकांचे बोगसणे दिनासतना रावचो ना. जेजू हे नांव आमकां सोडयता. जेजू आमचो सोडवंडार जिवो आसा. भावार्थान ताका उलो मार, बोगसणे ताचे लागीं माग, तो तुका बक्षितलो. हो आमचो स्वामी जेजू मोगाचे भाव भयणीरो जिवो आसा देखून आमकां सगल्यांक सासणाच्या सासणाक तो जिवो दवरतलो. ह्या संवसारांत मोगाचे भाव भयणीरो जायते पावट जायत्या आमच्या भावा भयणांक जायते भासांनी दुखयता. आपसावटपणान आमी जियेता. पूण मोगाचे भाव भयणीरो आमचो देव आमकां परतून परतून वेगळे वेगळे तरेन कृपा वांटा, कृपा दीत आसा. जर तर आमी ही कृपा घेवन आमचें जिवीत बदललें जाल्यार, जेजूच्या एक वोटान ह्या संवसारांत आमी जियेलीं जाल्यार, जेजू मोग करून आमी जियेलीं जाल्यार मोगाचे भाव भयणीरो आमी ज्या जेजूच्या मोगान जियेता तोच जेजू आमचो मोग करता देखून मोगाचे भाव भयणीरो आमकां सासणाच्या सासणाक तो जिवीन दवरतलो. जो तर ह्या संवसारांत आमी सगळे हे भाशेन आपणायले, नांव जोडलें, संवसार जोडलो आनी आमचो आत्मो विबाडलो जाल्यार मनशाक कसलो आदाव. ह्या उतरांनी मोगाचे भाव भयणीरो इनास लोयेलान फ्रांसीस शावेराक बदल्लो. होच फ्रांसीस शावेर जेजू कोण तो अणभवूंक पावलो, जेजूच्या मोगान पडलो. जेजूच्या इतल्या मोगान पडलो की तो जेजूक ह्या संवसाराक दिवंक राजी जालो आनी ह्याच खातीर तो मदें तिका आयलो, आमचे मदें आयलो. आनी ताणें मोगाच्या भाव भयणीरो आपणेन अणभवलेल्या जेजूक, सोडयतल्या जेजूक मनशांक परगट केलो. आमच्या आदल्यांनी ताका स्विकारलो. जेजूक हे भाशेन आपलो देव म्हूण मानून घेवन, जेजू सोडवंडार म्हूण मानून घेवन मोगाच्या भाव भयणीरो ह्या भावार्थान तीं जियेलीं. आनी ह्याच भावार्थाक लागून आमकां मोगाच्या भाव भयणीरो जेजूचेर भावार्थ मेळ्ळलो आसा. आज आमी होच भावार्थ जियोया. हो भावार्थ आमी आमच्या फाटल्यान येतले आमच्या भावांक भयणांक, आमच्या गोरच्यांक, आमच्या भुरग्यांक दिवया आनी तांचे वरवीं मोगाचे भाव भयणीरो जेजू दुसऱ्यांच्याय जिवितांत पावूं आनी जेजू दिता ती सोडवण मोगाचे भाव भयणीरो जायत्या मनशांक पावतेली. जो तर आमी आतां जियेता ती जेजूचेर खोल भावार्थ धरून जियेलीं जाल्यार. तर मोगाचे भाव भयणीरो आयच्या दिसाक ह्या मिसाची भेटोवन, हे मिसाचें बलिदान आमी देवाक भेटयत आसतना आमकांच ह्या उण्यात आनी कालसीन घालुया. आमचें सूख, आमचें दूख जेजूक भेटोवया. आमची घोटाय, आमच्यो असोगतायो, आमची पातकां हें सगळें जेजूक दिवया आनी जेजू लागीं मागुया, सायबा बदल म्हाका, तुज्या जिवितांत बदल म्हाका, तुज्या जिवितांत चलोय म्हाका, तुज्या मोगान सदांच बाळगून दवर म्हाका. आनी ह्या संवसारांतल्या म्हज्या जिविता उपरांत सासणाच्या सासणाक तुजे बरोबर जिवो दवर म्हाका. उबी रावया आनी आमच्या जिव्या देवाच्या दावान सुर्गीच्या बापाच्या हातांत आमच्यो थोड्योश्यो गरजो दवरुया. पवित्र सोबेन जेजू क्रिस्ताचे सोडवणेचो संदेश सरळ मनान, मोयपासान आनी खात्रेन परगटीत रावंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नावान म्हाका हे मागणे करता तुका
जेसूच्या नावान बापा हे मागणे करतो तुका. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी क्रिस्ती दोन परगोटूंचो संविधानीक होक राखूंक आनी दुमाळो दिनासतना भावार्थ परगोटूंक सोंपेपण दिवंक देवा लागीं मागुया. जेसूच्या नावान बापा हे मागणे करतो तुका. जेसूच्या नावान बापा हे मागणे करतो तुका. सगळे तरेचो पिडा रोग बऱ्या केलोल्या जेजूच्या नांवां उदेशी कुस्टवतल्यांक आनी पिडेन आसलोल्यांक समाधान आनी बळ मेळूंक देवा लागीं मागुया. जेसूच्या नावान बापा हे मागणे करतो तुका. जेसूच्या नावान बापा हे मागणे करतो तुका. जेजूच्या नांवांचेर आमी जण एकल्यान भावार्थ रावंक, ताचे कृपेचेर विस्वास दवरूंक, ताच्यो शिकवण्यो पाळूंक आनी ताचे गवाय जावंक देवा लागीं मागुया. जेसूच्या नावान बापा हे मागणे करतो तुका. जेसूच्या नावान बापा हे मागणे करतो तुका. ही आमी मागणी करता बाबा तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. मोच्या भवानी भयणीनो हे मोचे आनी तुमचे बलिदान सर्वपूत विधार देवा बापाक मानता तसले जाल्यार पुरो म्हूण म्हाका. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाखाली मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या आदवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. प्रितीच्या बापा, जेजूच्या आनी आमच्या मोकाळ बापा, तुज्या पुताचे नांवान आमी मागता ते आमकां खरेपणी मेळटले म्हूण ताणेंच उदार मोगान आमकां बासायलां. तुरताच्या नांवान आमी भेटयता ती देणी दोयालपणी मानून घे म्हूण आमी मागता. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पूर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळसा उबारूया. आमी ती सर्वेस्परांताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासूया.
होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवीधारा आणि सासनांच्या देवा, सर्व खाळी आणि सर्व थाई, जेजू ख्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जेजू वरवीं नवो उसवाड आमकां उदेलो. देवान मनशाक आपले हात उगडले आनी मनीस नव्यान ताचे वेंगीत आयलो. तुज्या सासनीक शब्दान मोगाच्या पुतान आपणाचेर घेतली आमची असोगताय. अशें आमच्या अविनाशी सैमान फुंक्या जोडलो अविनाशी मान. एकवट वो कितलो अजापांचो. समेस्त मनशांक जिवीत देवाचे एका मनशा वरवीं फावो जाले. देखून सगळ्या देवदूतां सांगाती आनंदान आमी तुजी स्तुती घासयता. स्वर्गानी संसार बोल्या तुझ्या वैभवान. उंच स्वर्गी तुका सोय सोय, उंच स्वर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराची नावी येतात तांकां सोय. उंच स्वर्गी तुका सोय सोय, उंच स्वर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इंदेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणले, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कराराचे हे रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत ते वारोवतले. हे मोच्या उगडासाक करात. Bavartazo gutbur gutuya. Somia Jesu ami uno kata. Ani ekalsi Pietro, hitlei pauti, tu voi bovandi sur, ami tuce morona purgota. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक
आमकां फावो केला देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रोगोत शेवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रित्मेचे विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमचे बागयोन बापा, फिलीप नेरी आमचे गवणी बापा, सिमेवाक आमचे आदारी बिस्पाक आनी सगळे यात्निकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडूय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्ल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकलीत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पुरसोलीत मुखामोल पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाचे माई सांगात तिच्या पोती बागयोन सुजे, बागयोन दोन बुतांक, बागयोन सान फ्रांसीस सावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटोती. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्यांच्या एकपणांत सर्व पदवीधार बापा सर्वंदोनानी वैभव तुका सासनांच्या सासनां. आमच्या सुडवंडरान आपल्या बापाक आमचो बाप म्हणून दाखयला आनी आमच्या बापा लागीं मोगाचो संबंद आमी दवरून जिवंक आमकां शिकयला. ताणें आमकां शिकयल्ले मागणी आतां बरोबर आमी आमच्या बापाक भेटयत आसतना आमकां सगल्यांक कृपेन जिवंक जेजूच्या मोगान ह्या संवसारांत आमी आमचें जिवीत जिवन जेजूच्याच सारकी दुसऱ्यांकूय आमी सोडवणेचे वाटेर घातलेली मनशां जावंक आमकां सगल्यांक कृपा मागुया. आमच्या बापा स्वर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पठोगेर आज आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बोगशिताव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतलें आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवांच्यान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतलीं सुटोय आनी सर्व आकांतांतलीं वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबीच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटांत सांबाळ. तूं जो जियेताय आनी राजवत चलयताय सासनांच्या सासनांक. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सोबी आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिया. संसाराचे पाप काटोले
ही देवाची शिडी आमकां सोडूंक आयली ती तिचेर विस्वास ठेवतल्यांक भावार्थान जियेतल्यांक सोडयता ती सासणाच्या सासणांक जिवीत दवरता ती तिच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी तुवें म्हजें दुर्योगचें म्हाका पावना पूण जगाच्या उतरान म्हाका भलायकी मेळ्ळी कातोलीक धर्मान जाणें बावतिजमाचो संस्कार घेतला फकत ताणीच कोमयाव घेवंक येवचें आनी दोनूय बाजूनी एकामेकाक फुडो करून उबी रावन कोमयाव घेवचो. While we greatly appreciate the presence of members of other faith at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisle to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. कातोलिक धर्मामध्ये जाणें बावतिस्म संस्कार घेतलेला आहे ताणेच क्रिस्त प्रसाद स्वीकारोवे. जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बपतिस्म संस्कार ग्रहण किया है वही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए. Ormesfor म्हाका चोरयता कांयच म्हाका उणें ना जालां. Ormesfor म्हाका चोरयता कांयच म्हाका उणें ना जालां. तुझी चोरवना तुमी म्हाका विसोतून दिताय तोडून तुका सोरी पावयताय तोडून तुका सोरी पावयताय. Ormesfor म्हाका चोरयता कांयच म्हाका उणें ना जालां. Ormesfor म्हाका चोरयता कांयच म्हाका उणें ना जालां. तुमी म्हज्या होम्याक जीव व्हरताय मान राखून तुझ्या नांवाचो दीस मार्गार म्हाका चलयताय दीस मार्गार म्हाका चलयताय. Ormesfor म्हाका चोरयता कांयच म्हाका उणें ना जालां. 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 Osens white moje
म्हाका उणें ना जालां परमेश्वर म्हाका चोरयता कांयच म्हाका उणें ना जालां सगळीं आमी दोळे धांपूया. जेसू आमच्या काळजांत आयला आनी आपले कुरपेन तो आमकां बोधता. तर ह्या वेळार ओगेपणान आमी ताका दिनवासूया. सगळीं आमी उबी रावया. प्रार्थुया. प्रितीवंत बापा, तुझ्या पुताच्या नावांक मान दिवन सगळ्यांनी दिवी मोडची म्हणून तुवें येवचिलाय. हे तुझ्या मोगाचे येवजणे पासत ओ दिन वासनेचो योद्न समरंभून जेजूच्या नावांत आटापलोली तुजी सोडवण सगळ्या मनशांक पावय म्हूण आमी मागता. जेजूचें नांव घेवन ह्या संस्कारांत जियोंक ह्या संवसारांत जियोंक आमकां फावो कर. आनी मोरतना तेंच नांव विस्वासान उच्चारून स्वर्गार तुका सासनांक वाखाणूंक आमकां पावय म्हूण आमी मागता. त्याच तुज्या पुता जेजूची नांवी. आमेन. सगळीं बसूया. आयची ही मिसाची भेट समरोमल्या पाद्री दोनातो रॉड्रिगीस हाका आमचे दिनवास बलिदानान वांटो घेतल्या याज्ञीक भावांक आमी आभारी. तशेंच सोसायटी ऑफ सेंट विन्संट द पॉल हाच्या सगळ्या गोंयच्या वांगड्याक हांगा जमा जाल्ल्याक आमचे दिनवास. तेच भाशेन गायन पंगडाक आमचे दिनवास. आमच्या मिसाचो वेळ सकाळीं 6, 7:15, 8:30, 9:45 आनी 11 वरांचेर आनी सांजें 3:30, 5 आनी 6:15. 6:15चे मीस इंग्लीश भाशेन. तुमचे दावे वाटेन कुमसाराचें पेंडोल आसा. कुमसाराचो वेळ सकाळीं 6:30 ते दनपारां 12 पर्यंत आनी आयज सांजे 3 ते 5 पर्यंत. आयज सांजे 5 कुमसार बंद जातलें. तशेंच तुमचे दावे वाटेन कावन्सिलींग सेंटर आसा. कावन्सिलिंगाचो वेळ सकाळीं 8:30 ते 12:30 पर्यंत आनी सांजे 3:30 ते 5:30 पर्यंत. आयज सांजे 6:15च्या इंग्लीश मिसाचेर भोव मानेस्त प्रकाश सांगळी कामाम डायोसिसो बिस्प येजमानपण चलयतलो. बागयोन फ्रांसीस शावेराचो रेलिकाचो उमाव सकाळीं 6 ते सांजे 7 मेरेन चालू आसतलो. फाल्यां उमावाचो दीस निमाणो दीस. जानेराचे 5 तारखेर उमाव ना. त्या दिसा सकाळीं 9 वाजता दोबाचीक सकाळचे पवित्र सोबेचे मागणें जातलें आनी उपरांत 9:30 वाजता कॅथेड्रलांतल्यान पुरसांव सुरू जातलें आनी बागयोन फ्रांसीस शावेराचो रेलिकेत बाजिलिकेन दवरल्या उपरांत दोबाचीक मीस आमी समरोवतले. आशिर्वादाक सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सर्व पदवीदार देव
बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालू. आमेन. वचून यात. जेजू आमचो सोडवणदार आमच्या सांगाता रावंक सोदता. ताच्या मोगान जिवंक ताच्याच नांवान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. बागयोन फ्रांसीस शावेराक मागणे सगळीं बरोबर म्हणुया. बागयोन फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुझे काळी सगळेच लासताले. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव सोडून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवाजता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनंती मागता. जोण एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनोदीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोबे बापाक वाखाणटा. आमेन. फाल्यां दिसा मीस सोमरोमता त्यो फेरगोच्यो हे पोरी. सकाळीं 6 मीस सोमरोमता सांताक्रूज, 7:15 म्हापसा, 8:30 कोलवाले आनी कामोली बार्देस, 9:45 सांकेळी, 11 मारगांव ग्रेस चर्च, सांजे 5 मीस सोमरोम